खरें म्हणजे अशा सिन्सियर पैकी काम करून ही सोसायटी तेंच्यांनी अस्तित्वात दवरल्या तांकां खरोखरूच सपोर्ट करपाची गरज आसा आणि सरकार ह्या गोष्टीचो पॅरलली म्हणजे अशा पद्दतीच्यो ज्यो सोसायटी चलता पळय न्ही म्हणजे मागीर त्यो हांव म्हणजे डिपार्टमेंटाकय विचार करून तांकां कसो पद्दतीन आमी मदत करप शक्य आसा हे विचार करता आनी ताजी एक पॉलिसी डिसायड करता म्हणजे फुडल्या फायनान्शियल इयरान ह्या खरोखरूच सोसायटी ही आमी अशा पद्दतीन एक सपोर्ट दिवपाचें काम करता. बट त्याच बरोबर सहकारान आसलेले लोक जे लुबाडपाचो प्रयत्न करता पळय न्ही हांव हे कंटिन्युअसली फाटल्यान सांगता की आमी एक 2-3 अमेंडमेंट हाडले बट हाज्या फुडें 2-3 अमेंडमेंट आमी बरेच स्ट्रिक्ट केल्ले टायटन केला आनीकूय अमेंडमेंट हाडपाची गरज आसा कारण सहकारांतले काही अशेय लोक आसात की ते लोकांच्या पयशांची तमान बाळगिता म्हणजे लुटपाचो प्रकार जो आहा पळय न्ही होय करतात. क्रोड्स ऑफ रुपीज आज सामान्य मनशाचे जर बुडले आसत जाल्यार ते सहकार सोसायटी खातीर बुडल्या. दीस इज ऑल्सो अनदर टायप ऑफ फ्रॉड हे आमी म्हणपाक जाता.